नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली ह्या कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर प्रवीण देसाय, जे पेडियाट्रिक कन्सल्टंट, निओनॉटॉलॉजिस्ट, त्याचप्रमाणे कार्डिओलॉजिस्ट जावन आसात आणि इंग्लंडच्या एका नामनेच्या हॉस्पिटलांत ते काम करतात. तर ह्या विशयाची व्याप्ती आज जगान ह्या विशयाचेर कितें नवें घडटा, कशा रितीन आमी आमची जी हांगसरली भुरगीं आसात तांचें जीवन सुधारूं शकता हाचे विशीं विस्कटान माहिती करून घेवया डॉक्टर प्रवीण देसाय हांचे कडल्यान. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. तशें पळोवपाक गेल्यार डॉक्टर खूब खोस जाता की आमचो जो गोंयचो म्हणजे गोंयचो ल्हान व्यक्तिमत्व जरी उंचीन दिसलें तरी पण एक विचारांनी आनी आचारांनी ज्ञानान एका व्हडल्या रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूटा कडेन तुमी अफिलिएटेड असतात इंग्लंडच्या. मातशें पयलीं आमकां तुमचे एकेडॅमीक इंट्रस्ट सांग की हाव यू एंटर्ड इन टू दीस वेंचर, कारण युजली दीस इज आय कॅन से द पाथ लेस चोजन, तरी पण तुमी एक पर्टिक्युलर ब्रांच घेवन तीच फुडें परस्यू केली, ताचे विशीं आमकां मातशें थोडेशें विस्कटान सांगात. बेजीक जे MBBS डिग्री आसा आमची मुख्य ती हांवें हांगा गोवा मेडिकल कॉलेज केली. मागीर फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएट MD पेडियाट्रिक्सान हांगा केली आनी 3 वर्सां MD फुडें मागीर सिनियर रेजिडेंट म्हणून हांवें काम केलें हांगा. बरोबर. त्या वेळार आमचे कडेन हांगा पेडियाट्रिक कार्डिओलॉजीचे कांयच सेटअप नाशिल्ले. इनफॅक्ट आतां हळू थिंग्स आर इम्प्रूव जातात, अवेरनेस आयला म्हणून तेन्ना मागीर हांव इंग्लंड गेलो. पयलीं थंय 2 वर्सां जनरल पेडियाट्रिक्स काम केलें आनी मागीर थंय सुपर स्पेशालिटी जेन्ना करची पडटा ती 5 वर्सांचो हें आसता ट्रेनिंग कोर्स म्हणटा ताका. तातूंत निओनेटॉलॉजी आनी कार्डिओलॉजी अशे 2 हांवें विशय घेतले आनी मागीर थंय ते ट्रेनिंग जातकीर थंय हांव कन्सल्टंट म्हणून आतां लास्ट 7-8 वर्सां काम करता. अच्छा. म्हाका सांगा डॉक्टर की जेन्ना आमी अशे कार्डिओलॉजी स्पेशल, कारण जनरल लोकांक कार्डिओ म्हणजे खबर आसता, लोकांक सर्वसामान्य असो एक समज आसा की छातीन दुखपाक लागले, हार्ट अटॅक येवपाक लागलो, प्रेशर वाडपाक म्हणजे कितें तरी काळजाचें दुयेंस म्हणजे एडल्ट बिझनेस अशें समजतात. तर वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एडल्ट म्हणजे ही जी ल्हान भुरग्यांची कार्डिओलॉजी सेक्शन आसा किंवा युनिट आसा तातूंत कशा प्रकारची दुयेंसां दिसून येतात? म्हणजे कळ्ळें न्ही, हांव म्हणटा की आमचे कडेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज किंवा हार्ट अटॅक, मायट्रल वॉल डिजीज, वॉट एवर इट इज, म्हणजे डिसऑर्डर्स ऑफ द वाल्व, अशा पद्दतीन पेडियाट्रिक रुपान खंयची दुयेंसां येतात? आतां आमकां चड खबर आसा, तुमी म्हटलें तशें कोरोनरी आर्टरी डिसीज बी सगळे एडल्ट डिसीजीस. बरोबर. भुरग्यां भितर 2 मुख्य प्रकारचे येतात. एक म्हणजे जेन्ना ते जन्मजात तांच्या हार्टान डिफेक्ट आसता, म्हणजे एक वेळ हार्टान होल आसता हार्टान, किंवा कॉम्प्लेक्स कंडिशन्स आसता, म्हणजे जाताच भुरगीं जेन्ना जाता तेन्ना निळें जाता, रडलें की मातशें, किंवा ते इमर्जन्सी आसता. आनी पयलीं कितें जातालें की डायग्नोज जायना जाल्यार भुरगे जाल्या बरोबरूच कोणी ताची डायग्नोसीस किंवा बाबा ताजें कितें कंडिशन कळचे पयलीं बऱ्याच वेळ भुरगीं पिड्ड्यार जातालीं. बरोबर. पूण आतां तें तशें ना. म्हणजे सायन्स इतलें एडवान्स आसा की ज्या दीस भुरगें जालें त्या दीस सुद्दां ताच्या हार्टाचेर सर्जरी करपाक जाता. अच्छा. म्हणजे इतलें तें एडवान्स जाल्लें आसा. कित्याक ही जी भुरगीं आसता न्यू बॉर्न्स विथ कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज, तांकां तूं रावूं शकना. बरोबर. म्हणजे आतां मातशें मोठें जावनी, 6 म्हयने जावनी, वर्स जावनी, अशें रावपाक मेळना कांय कंडिशन. बरोबर. आनी ती एक इमर्जन्सी कॅटेगरी कशी, म्हणजे तशी भुरगीं जाली जी निळी जातात किंवा इमर्जन्सी डायग्नोसीस जर जाली तर विदीन 24 hours, समटायम्स विदीन फ्यू डेज अशी ती सर्जरी करची पडटा. कांय कॉम्प्लेक्स कंडिशन आसता, तुमी एक 7-8 म्हयने रावूं शकता ताची वाड पळोवन किंवा कशें जाता ती. हो एक तातलो मेन भाग जालो. दुसरो भाग जो आसा जाका आमी रोमॅटीक हार्ट डिसीज म्हणटा. आतां अनफॉर्च्युनेटली अशें म्हणटा भारतान अजून तें आसा. आतां आमी इंग्लंड काम करता, इंग्लंड रोमॅटीक हार्ट डिसीज प्रॅक्टिकली एलिमिनेट जाला. प्रॅक्टिकली एलिमिनेटेड नाच केसीस. बरोबर. जेन्ना आमी हांगा आसतालो तेन्ना आमकां ते येताल्यो, म्हणजे तेन्ना हार्टाक इफेक्ट जावप ते ह्या कंडिशनान, आनी मागीर तेंचे वाल्व वगैरे काम जावपाचें कमी जावप, ते मागीर लायफ लाँग उरता. आनी तांचे कॉम्प्लिकेशन मोठे जावन मागीर तांकां सर्जरी बी ते करचे पडटात वाल्वाक. आनी ते कंडिशन आफ्टर 5 years केन्नाय जावं शकता. ते अजुनूय हांगा आसा. म्हणजे इंग्लंडान ते कंडिशन आमी पळयत ना. सो चड आमकां थंय पळोवपाक मेळटा जी पयलीं जे हें सांगली न्ही की भुरगीं जातनाच तांच्या हार्टान डिफेक्ट म्हणजे कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज अशें म्हणटात. कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज म्हणटात त्यो थंय चड पळोवपाक मेळटा. आनी तिसरो हातूंत एक छोटो भाग आसा की हार्टाचे रिदम प्रॉब्लम्स, म्हणजे तुमी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, ते रेर आसा. म्हणजे एडल्ट्सानूय आसता न्ही ते हार्टाचे ठोके फास्ट पडप, जाका आमी पाल्पिटेशन्स म्हणटा, आनी वाकडे तिकडे पडप, तेय भुरग्यांक जावं शकता. म्हणजे एक हार्टाच्या स्ट्रक्चरचो डिफेक्ट आनी दुसरो हार्टाचे इलेक्ट्रिसिटीचो डिफेक्ट, म्हणजे हार्टान इलेक्ट्रिसिटी आसता न्ही ताजो डिफेक्ट, कंडक्शन म्हणटा तशें. हे 2 भाग. आनी तिसरो जे म्हणलो तो रोमॅटीक हार्ट डिसीज, ते रेर थंय आसा, पूण हांगा अजून आसा.
पण डॉक्टर तशें पळयलें म्हणजे कंपॅरेटिव्हली आय एम म्हणजे सबमिशन म्हणटा तशें की कंपॅरेटिव्हली म्हाका दिसता गोंयांत ते प्रकार आतां हळू कमी जावपाक लागला म्हणजे रुमॅटीक हार्ट डिजीज बाकीचे आसा तर म्हाका सांगा डॉक्टर खंयची दुयेंसां बाकीचे म्हणजे अपार्ट फ्रॉम रुमॅटीक हार्ट डिजीज गोंयांत चड आसात जी तुमच्या म्हणजे लायक वेस्टर्न कंट्रीज कंपॅरेटिव्हली कमी आसा तशें किंवा इवन आमी भारत देशाचे जर उलयलें जाल्यार म्हणजे एक तुमी हें कंडिशन सांगलें आय थिंक कंजनाटल हार्ट डिसीजाचे इन्सिडन्स आसा न्ही एक अरावंड 1.8 to 1.5% पट आसा ताजे इन्सिडन्स म्हणजे 100 भुरगीं जाली तातूंत एक भुरग्याक कितें तरी मायनर टू कॉम्प्लेक्स आसूं शकता डिफेक्ट. म्हाका सांग डॉक्टर खुबशे फावटी आमी म्हणजे जेन्ना प्रेग्नंट स्टेट आसता तेन्ना एक इकोकार्डियोग्राफी मागयतात मे बी बिकॉज ऑफ द प्रिवियस कंडिशन म्हणा किंवा जे समजा एक वायलेचें पयलींचें एबॉर्शन बी जाल्लें आसता जाल्यार वॉट इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दीस बाबा कारण हे भुरगें गर्भान आसा न्हय म्हणजे तर हाऊ यू गेट इन्फॉर्मेशन अँड हाऊ यू कोरिलेट डेट अँड वॉट इज युअर मोड ऑफ फंक्शनिंग एज द प्रेग्नन्सी गोज अहेड. आतां आवटसायड कंट्रीज म्हणजे इंग्लंड म्हणा हांगाय सुद्दां ते इम्प्लिमेंट करपाक मेळटलें आमकां कित्याक एकोकार्डियोग्राफीचें मशीन जें आसा जे तुमी भायल्यान वापरतात ते प्रेग्नन्सीन वापरपाक मेळटा. तातूंत मेन प्रॉब्लम इज जो मनीस करता ताजी तातूंत स्कील जाय मशीन इज सेम ते तुमकां पयल्या कळटा की भितर पोटान भुरगें आसता ते कशें आसता न्ही भोंवता खंयच्या पोजिशन आसता म्हणजे ताजेर ते हार्ट खंय आसा ते सोदून ताजे एनाटॉमी जशी आमी म्हणटा ती फायंड आवट करून मागीर ताजे कितें प्रॉब्लेम आसा सोदून काडपाक मेळटा. इजी इट इज फक्त मनीस जाका स्कील आसा तो जाय पडटा. आनी आतां आमी भायर पळयल्यार ते करपी दोतोर स्पेशलिस्टूच आसात म्हणजे फक्त फिटल स्कॅन करपी की तातूंत स्कॅना परस मागीर डायग्नोसीस करतकीर ताजो पळय जो हें आसता कितें ज्या आईक त्रास जावं शकता न्ही की तुमी कुठल्या आशेन तुमी गरोदर जाता आनी तातूंत तुमकां सांगलें की अरे तुमच्या भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा मागीर ताजे फुडें जे कावन्सिलींग आसा दॅट तो एक मोठो भाग कित्याक बऱ्याच वेळा खूब कॉम्प्लेक्स जर हार्ट कंडिशन आसत इवन टर्मिनेट करपाची नीड जावं शकता किंवा डिसिजन घेवं शकता जर आई बाबाक हें करून कित्याक मागीर फाल्यां भायर येवन इट इज नॉट वायबल जशें आमी म्हणटा अशें आसत जाल्यार तुमी पयलींच ते टर्मिनेट करूं शकता वीच इज अ बिग डिसिजन न्ही ताका भरपूर कावन्सिलींग करून आई बाबाक समजावन सांगून की बाबा कितें कंडिशन आसा कशें आसा ती एक वेगळीच फील्ड आसा आयज. बरोबर. जस्ट डॉक्टर आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणजे खुबशे वेळा टीव्हीचेर बी पळयतात म्हणजे ते ऑपरेशन म्हणजे फिटस भितर आसतना थोडेशे करेक्टिव्ह सर्जरीज किंवा लॅप्रोस्कोपिक करेक्शन्स आर डन आर दिस टायप ऑफ थिंग्स डन इन युअर इन्स्टिट्यूशन फ्रिक्वेंटली. They are not commonplace. They are in fact not done. अच्छा. Cardiac surgery is a very complex surgery in that sense. अच्छा. Whatever surgeries तुम्ही पहिले असतले they are for other conditions. For you can't operate heart when the baby is inside mother. So it's quite complex. So only thing they do there is if तुमकां खबर आसा की ह्या भुरग्याच्या हार्ट कंडिशन आसा जाल्यार त्या आवयकूच व्हरून ज्या जाग्यार सर्जरी जाता त्याच हॉस्पिटलान डिलिव्हर करतात. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स आतां तुमी म्हळ्या एक बायल काणकोण गरोदर आसा तिची डिलिव्हरी थंय जावचीच ना आनी समजा अशें समजा की मेडिकल कॉलेजांनी सर्जरी जाता तर तिका पयलींच डिलिव्हरीचे टर्शरी केअर हॉस्पिटल जंय उपलब्ध आसा ती सोय थंयच डिलिव्हरीचे एक 5-10 दीस पयलीं हाडूनच एडमीट करून दवरतले म्हणजे डिलिव्हरी थंयच जाली की इमिजिएटली मागीर सर्जरी करपाक मेळटली अशें. म्हाका सांगा डॉक्टर आतां यू वर्क इन गोवा एट गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे एक पयलीं पासून बरें एक ब्रायट स्टुडंट एन्थुजियास्टीक स्टुडंट म्हणून तुमचे पयलीं पासून लौकीक आशिल्लोच. म्हाका सांगा की आतां तुमी जे पेशंट हांगा पळयतात न्हय म्हणजे इन दीस जॉग्राफीक सेटअप म्हळ्यार कारण कंपेर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री गोवा इज वेल टू डू कंपेरेटिवली तरी सुद्दां हांगा आनी जे तुमी पेशंट थंय पळयता हातूंत फरक आसतलोच तर खंयच्या लेवलचेर फरक आसता इज इट म्हणजे स्टील यू फील दॅट हांगसरल्या भुरग्यांक खंयच्या तरेची दुयेंसां आमी तितके अर्ली डायग्नोज करनात किंवा केले जाल्यार मॅनेज व्यवस्थीत जायनात अशें तुमकां खंयच्या फिल्डान अशें दिसता खंयच्या सेक्शनान दिसता. अजून हांगा पिडियाट्रीक कार्डियाक सर्जरी हाजी ना जी कॉम्प्लेक्स पळयली म्हणजे ज्यांची 24 वरांत सर्जरी जावपाक जाय ते अजून हांगा सेटअप ना बिकॉज ज्या प्रमाणे हांवें म्हणलें की थंय हांवें पळयलां समज बाय पयलीं डिलिव्हर जावं पयलीं सपोज डायग्नोसीस जावना जेन्ना बायल गरोदर जावं शकता न्ही मिस जावं शकता आनी ती डिलिव्हर जाली जर खंय ती डिलिव्हर जातकीर ताका स्टेबिलायझेशन म्हणजे ताका ताजी इमर्जन्सी केअर करून ताका ज्या हॉस्पिटलान सर्जरी जाता ते ट्रान्सपोर्ट करपाची ताणें एक बरी फॅसिलिटी डेवलप केल्या. ती एक फॅसिलिटी आय थिंक सो गोवान इम्प्रूव जावपाक जाय. अच्छा. म्हणजे कम्युनिकेशन बिटवीन प्रायमरी केअर आनी सुपर स्पेशालिटी आनी मागीर ट्रान्सपोर्टेशन ताजें कशें करप आनी हाव यू स्टेबिलायज आनी ताका लागून एक प्रॉब्लेम आसा की प्रायमरी केअरान डायग्नोज करपी कोणी तरी जाय न्ही पयलो बरोबर तें अजून तितलें हें जावना न्ही ते एक प्रॉब्लेम दिसता. आनी दुसरें पिडियाट्रीक कार्डियोलॉजीचो जशें हांवें म्हणलें 1% इज इन्सिडन्स म्हणजे
जावपाची हे तातले कॉम्प्लेक्स आशिल्ले खूब कमी आसता. हय म्हणजे ते सर्जरी करपी एक्सपर्ट्स तुम्ही सगळे कडेन दवरूं शकना. आतां हांव इंग्लंडचेच एक्झाम्पल दिता, थंय इतली हॉस्पिटल आसा पूण भुरग्याची हार्ट सर्जरी करपी फक्त 13 हॉस्पिटलां. आय सी. हॉस्पिटल वेर आय वर्क थंय सर्जरी जायना. हां बट आमी डायग्नोज करून ताका स्टेबलायज करून नेक्स्ट हॉस्पिटल रिफर करप तांणी सर्जरी करून मागीर आमकां येवप, मागीर फुडलो फॉलोअप आमी करप. बिकॉज ह्या सर्जरीची एक्सपर्टीज आसा ती कांय लोकांनी परत परत केल्यार तुमी एक्सपर्ट जाता न्ही. बरोबर बरोबर. हांवें जर आयज एक ऑपरेशन केलें 2 वर्सां केलेंच ना जाल्यार तें म्हाज्या तातूंतली कला डेव्हलप जायना. आणि दुसरे म्हणजे ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडी मशिनरी हे बी इट मस्ट बी क्वायट अ ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट न्हय. म्हणजे दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कन्सर्न स्पेशली डेव्हलपिंग कंट्री लायक इंडिया म्हणू शकता की हांगा आमच्या खातीर ते एक व्हडलें चॅलेंज जावं शकता. म्हाका सांग डॉक्टर, जर आमी एक ह्या दुयेंसांचे भुरगीं म्हणजे जशें म्हाका दिसता ताचे पयलीं तुमी आमकां थोडक्यान सांग खंयच्या तरेची दुयेंसां कॉमन आसता. म्हणजे सेप्टल लोकांक अशें म्हणटात न्हय काजे पड्ड्याक बुराक आसा, वाल प्रॉब्लेम आसा किंवा फेलट स्टॅटोलॉजी, मातशें थोडक्यान आमकां मातशें विस्कटान सांग. ताचे 2 मेन भाग पडले न्ही जे डिफेक्ट आसतात. एक म्हणजे जाका आमी एसायनोटीक हार्ट डिसीज म्हणटा आनी एक सायनोटीक हार्ट डिसीज. सायनोटीक हार्ट डिसीज बाय नेचर ते कॉम्प्लेक्स आसता. मोस्ट हाफ ऑफ देम मे नीड सर्जरी सून, एकदम म्हणजे पयल्या आठवड्यान म्हणटा तशें. कांय उरलेले अर्दे तुम्ही ताका एसेस करून एक थोडे दीस रावन आतां फेलट ट्रॅटोलॉजी तुमी नांव घेतलें तेच ती भुरगीं तुमी एक 8 ते 9 म्हयन्याचेर सर्जरी करूं शकता. त्या तातूंत तुमकां टायम आसा न्ही. तुमी डायग्नोज केलें ताका न्युट्रिशन म्हणजे बरें जेवण बिवण दूद दिवन वाडयलें आनी 9 म्हयन्याचेर करपाक मेळटा. आनी दुसरो भाग जो आसा जाका आमी एसायनोटीक हार्ट डिसीज म्हणटा, जातून भुरगे निळे जायना पूण तातूंत ते चड कॉमन पूण ते तितले डेंजरस न्ही. जशें होल आसता जाका आमी बुराक आसता म्हटले सेप्टल डिफेक्ट जाका आमी म्हटलें तशें, किंवा काही एक्स्ट्रा वाल्वाची नॅरोईंग आसता किंवा एओर्टिक स्टेनोसिस किंवा पल्मनरी स्टेनोसिस. आनी बऱ्याच वेळा अशे डिफेक्ट बगयले आशिल्ले भुरग्यांक सर्जरी जाय अशें नाच, सर्जरी जायच अशें ना. सपोज धाकटो बुराक आसलो जाल्यार हळू एकदां वाडल्या बुराक बंदूय जावं शकता किंवा बारीक जावं शकता. सो दे आर नॉट दॅट कितें तितले डेंजरस किंवा इमिजिएट कितें करपाची गरज ना. पूण एक आसा की डायग्नोज करपाक जाय कोणी तरी एकोकार्डियोग्राफी करून हे ताचो डिफेक्ट आसा आनी ताची सिव्हिरिटी कशी आसा ती डायग्नोज करपाक जाय. आनी ताका टायम मेळटा मागीर तुमकां फुडें ताका भुरग्याक मॅनेज करपाक. म्हाका सांग डॉक्टर, आमी खुबशे फावटी म्हणजे वेन वी कंपेर विथ अवर सेल्फ, म्हणजे मे बी आय एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ कंट्री आनी वेस्टर्न कंट्रीज, खुबशे फावटी आमकां अशें दिसून येता की आमचो जो आहार डायटरी फॅक्टर आसा दॅट इज प्लेईंग अ बीग रोल इन स्पेशली इन म्हणजे निओनेटल हेल्थ किंवा पेडियाट्रिक हेल्थ म्हणून. म्हाका सांगा वॉट इज हाऊ वे वी कॅन इम्प्रूव आनी विच आर द कंडिशन्स, म्हणजे अशी खंयची कंडिशन जी ल्हान भुरग्यांक खुबशे फावटी तांच्या आहाराक लागून म्हणजे योग्य आहार न मेळिल्ल्या कारणान जावं शकता, विच आर क्वायट कॉमन इन इंडिया ऑर गोवा, वॉट एवर यू कॅन से. ते म्हणजे आहार योग्य न मेळ्ळ्याक लागून आवयचो आहार पयलो म्हत्वाचो. करेक्ट. आनी प्रेग्नन्सीन खूब म्हत्वाचें की सोरो पिवप न्ही, बरोबर, सिगरेट ओडचीच न्ही. म्हणजे आनी बऱ्याच वेळा अशें जाणून येता की सिगरेट ओडपी आसता आनी हाल्ली म्हाका दिसता सिगरेट ओडपाचें प्रमाण मातशें वाडलां, खबर ना म्हाका. गोंयान कंपॅरेटिवली कमी आसा अल्कोहोल. बरें, अल्कोहोल आय थिंक यू कॅन से दॅट अनफॉर्च्युनेटली इट इज रायझिंग. आनी बऱ्याच वेळा प्रेग्नन्सीन तुमकां पयलीं कळना न्ही, पयले एक 6 आठवडे खबर नासता आनी तुमी चुकून पिवूं शकता किंवा मागीर कांय आवयांची पिवूं शकतात की असं थोडे पिल्यार कितें जातलें अशें म्हणून. बरोबर. तर ते कमी करपाक जाय. परत आवयचो आहार न्युट्रिशन म्हत्वाचो. ताच्या मुळे भुरग्याचें जडण घडण जाता न्ही. बरोबर. पूण आहाराक डायरेक्टली रिलेटेड कार्डियाक प्रॉब्लेम अशें ना. नाही, कार्डियाक नाही, आय एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोग्राम्स, आय मीन जनरल प्रॉब्लेम्स लायक फॉर एक्झाम्पल फोलिक ॲसिड. म्हणजे असं दॅट इज वन, म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट अ मिथ ऑर रियालिटी. अशें म्हणटात की फोलिक ॲसिड खरें म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या पयलीं घेवपाक जाय आसतात. पण आमचे कडेन बाय म्हणजे विथ अपॉलॉजीज टू एवरीबडी आमी प्रेग्नन्सी कळ्ळ्या उपरांत दिवपाक सुरू करता. बट नाव डेज लायक स्पेशली द आंध्र प्रदेश, आय थिंक दे हॅव स्टार्टेड समथींग कॉल्ड एंगेजमेंट पिल. म्हणजे एखादी चलयेची एंगेजमेंट जाली म्हणजे लग्न थरलें काय तिका फोलिक ॲसिड दिवपाची गव्हर्मेंट स्कीम आसा. आनी दॅट ऑल्सो मिनिमम म्हणजे ताचेर थोडो स्मॉल डोस, कारण हांगा जी 5 मिलीग्राम आसा तितकी गरज नासता अशें म्हणटात. सो आय थिंक यू आर अ बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस. खूब गुड आयडिया एक्चुअली. आतां तूं भायल्या कंट्रीन पळयलें तांचे कितें ते सॉर्ट ऑफ प्लॅन न्ही. करेक्ट. दे विल से आतां म्हाका भुरग्याक ट्राय करपाक जाय. जेन्ना ते कपल डिसायड करता तेन्ना ते फॉलिक ॲसिड चालू करता. आय सी. कित्याक तुमी प्रेग्नंट जातकीर पयले 6 आठवडे तुमकां कळचें ना. करेक्ट. पयले 6 आठवड्यान ताची जडण घडण जायत आसा भुरग्याची, आनी दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट जेन्ना तुमकां फॉलिक ॲसिड जाय. म्हणजे तुमकां प्रेग्नंट जालें की कळून घेवन सुद्दां फॉलिक ॲसिड घेवनूय प्रॉब्लेम जावं शकता. बरोबर.